ॲप एग्रिगेटर म्हणून काम करता आयज गोवा मायल्स हे कशा लोकांक लुटता पळय हे सगळ्या जनतेक खबर आहा। आयज तुमकां एक उदाहरण दिता की दाबोली एअरपोर्ट किंवा मोपा एअरपोर्टाचेर रेटी डिस्प्ले केल्या गोवा मायल्सानूय केल्या आनी आमचे जे पळय टॅक्सी ऑपरेटर आहा म्हणजे स्टँड टॅक्सी आमच्यो मोपा ब्लू कॅब टॅक्सी आनी दाबोले येलो ब्लॅक टॅक्सी हेंच्यो रेटी फॅट चार्ट थंयसर डिस्प्ले केल्ले आहा लोकांक लागून आनी गोवा मायल्स ॲप टॅक्सी आसून सुद्दां हेंच्यांनी आपले रेट कार्ड डिस्प्ले केला। पूण कशें केला जो एक्चुअल फेअर पळय आहा येलो ब्लॅक टॅक्सीचो समजा 600 रुपया ज्या जाग्यार जाता तेन्ना ताका येवपाचे 300 रुपया ताका एड जाता येवपाचे एमटी कायद्या प्रमाणे एड जाता आनी ते 900 रुपया खंय तरी जाता। थंय गोवा मायल्सान आपली रेट 800 रुपया म्हणजे ज्या जाग्यार 600 रुपया घेवंक जाय थंय गोवा मायल्स 200 रुपया चड चार्ज करून आयज लोकांक लुटपाचो प्रयत्न चलता आनी अशा ॲप एग्रिगेटरा सकयल आमकां सरकार हाडपाचो प्रयत्न चलता। दोनूय गोश्टी ज्यो आहा हेका प्रखरपणान आमचो सगळो विरोध आहा आनी ह्या संदीप देसायाच्या संदर्भान सोमाराक मुख्यमंत्र्याक एक निवेदन दिवपाचें ठरयलां आमी बस ऑपरेटरान की जाता तितल्या बेगीन एका सर्विसींतलो मोकळो करचो।